Good evening, dear devotees. Today, the fifth day of the Novena will be in Konkani. We have in our midst Father Roshan Rosario, our Capuchin Father from Fatima Church, Kirol, Vidya Vihar. From last 2 years, he is a priest preaching the word of God. He is the treasurer of the Capuchin Province of Maharashtra. He is the head clerk of Fatima High School. Father, on behalf of all the devotees and the St. Anthony's Trust, we welcome you. Can we have a round of applause for Father? Today's Novena, we pray for all the devotees, the donors, the sponsors, that St. Anthony may intercede to Jesus and grant their wishes. So please keep them in your prayer as we pray together today. Please stand. Let us sign ourselves in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. प्रवेश गीत प्रवेश गीत पेज नंबर 78 25 पेज प्रवेश गीत हिम नंबर 25 पेज नंबर 78 दोवेन पाडवाचे सेंट अँथोनीच्या मनाक विनंतीचे मागणे. म्हज्या मोगल भावा भयणीनो, आतां आमी देवाक आमच्या बापाक पोरनिपात करुया. हे मोतीन धरून कितल्या व्हड सेगुणांनी सेंट अँथोनी भरोन आसलो. ह्या व्हरत्या देवाच्या मनशाचें उदाहरण घेवन आमी बापा लागीं मागुया. आमचे जवाब आमकां मागता. सेंट अँथोनीन एक सादे आनी खालतीकायेचें जिवीत एका गरीब फ्रांसिस्कनाच्या ओर्द्याचें आपलेलें. तेच भशेन आमी एक खालतीकायेचें जिवीत जेवंक आनी आमची काळजां गिरेस्तकाय कश्ट्याक आनी मौजेक लाभदोन ना जावं. आमचे जवाब आमी मागता. सेंट अँथोनीक पवित्र पुस्तकाचेर आसलेल्या देवाच्या उतराचो चोर मोग आसलो. ताणें ताची शिकवण केली, मागणे केले आनी तेच प्रमाणे तो जियेलो. अशें ताच्या मोग आनी सेवाचक्रा उद्देशी दिसून येता. ह्या देवाच्या उतराची रूच आमकां मी लागोंक आनी ते उतर आमचें जिवीत जावंक. आमचे जवाब आमी मागता. सेंट अँथोनीक नांव दिल्लें आसा परजलतो आनी जलतो उजो, फोतीमचो नाश करणारो. वावरिया आमच्या वड्यांत आसा ते सर्व खोतेपण, चादयो, उणीत आनी भ्रश्टाचार काडून उडोवंक. आमचे जवाब आमी मागता. सेंट अँथोनी एक व्हडा भवार्थान भरलेलो मनीस. जेजूचे पवित्रपणाचे शुभवर्तमान तेणे परगत केले आनी अविस्वासीपणाक तेणे पयस केले.
आमी वावरया आमचे धर्म तसा ते अविस्पोन मागण्यांच्या लेतरांचो सांकल्यो जादूच्या नंबराचो उच्चार आनी दर एक वांकडी संवय जी आमकां बसतयता आनी आमकां अपवित्र करता ताका आमी फात करूंक. आमचे जवाब सौम्या ऐक आमकां आमी मागता. आपणा भोवती असलेल्या दुवेंस दुर्बलकाय आनी उद्रोश्ट आसा तांपल्यान जेजू भशे सेंट अँथोनीचे कालीज मोवाले आनी कश्टतेल्यांक सगळ्यांक ह्या वायटांतले सोडूंक ताणें प्रयत्न केलो. ह्या ताचे उदाहरणाची देख घेवन आमी वावरया आमचे भोवती असलेल्या सगळ्या दुर्बल्यांक आनी कश्टतेल्यांक आपायज आसात बेकार आसात अमल पियोनेंक सांपडलेल्यांक आनी ड्रग्स घेतल्यांक आमी आदार दिवंक. आमचे जवाब सौम्या ऐक आमकां आमी मागता. सेंट अँथोनीच्या जिवितान जेजूक पयलो स्थान आसलो आनी शुभवर्तमान प्रगत करूंक असलो तेजो हेतू. सेंट अँथोनीचे देवासाव न्हय फकत आमच्या गरजा खातीर मागोंक व विजमितान पळोवंक आसचे न्हय पूण आमी चड आनी चड जेजूशी उदोवन येवंक आनी ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोवंक. आमचे जवाब सौम्या ऐक आमकां आमी मागता. मागुया सगळ्या पिरायवंतां खातीर आनी आमचे मोडे असलेल्या सरमोतीची पिरायंत कश्टतेल्यांक खातीर सेंट अँथोनीचे विनवणेंत तांकां मोतीची कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी मेळोवंक. आमचे जवाब सौम्या ऐक आमकां आमी मागता. हांगा माग तुका जाय ते. आमचे जवाब सौम्या ऐक आमकां आमी मागता. मागणे सर्गीच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता आनी वाखणता तुज्या सेवका सेंट अँथोनी पासत जाचो मोग जेजू पासत ताच्या राजा पासत आसलो आनी हो मोग आमकां एक क्रिस्ती जिवीत जेवंक आमकां उर्बेन भरता. तुज्याच राजा पासत तोच मोग आसूंक आनी जेजूची सेवा करूंक आमकां आदार दी. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. निमाणे मागणे जो आमकां पडना जावसी करता आमकां निरोपराधीपणी आनी संतोशान आपले मोहिमे मुखार हाडूंक त्या एकल्याच देवाक आमच्या सदवंतराक जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं जावंक राजवडकी परवीं आनी अधिकार आदी आतां आनी ससनाच्या ससनाक आमेन. बाप साहेबाचे इंतनसमा पासत आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जाव तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी जशें सरकार जाता तशें संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिताव तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमन मरे कृपेन भरलेले समी तुज्या संगताय स्त्रियांमध्ये तू सरे आनी सरे फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. देवाचे मे आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ओनोद बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याचे नावे जसा दी तशें आतां सदां सर्वता आमेन. 3 नमन मरेचे देवसांव. नमन मरे कृपेन भरलेले समी तुज्या संगताय स्त्रियांमध्ये तू सरे आनी सरे फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. विनंती मरिये देवाचे मे आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये म्हजे माय म्हाका पातकांतली निवार. नमन मरे कृपेन भरलेले समी तुज्या संगताय स्त्रियांमध्ये तू सरे आनी सरे फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. विनंती मरिये देवाचे मे आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये म्हजे माय म्हाका पातकांतली निवार. नमन मरे कृपेन भरलेले समी तुज्या संगताय स्त्रियांमध्ये तू सरे आनी सरे फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. विनंती मरिये देवाचे मे आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये म्हजे माय म्हाका पातकांतली निवार. Hymn number 32, page 82. Kindly be seated. मायेतून आपुलकीन भरलेले राणी तू स्वर्ग संसाराचे
kindly stand. सो मी तुमचे सोवे असो लोक लेखेत पवित्र शुभ वर्तमानातून घेतलेले वाचन. धर्मदूतान परत येवन आपणान केल्ले तितले जेजूक सांगले. मागीर एक वदें आसचे खातीर बेतसायदा म्हणल्या एक जाग्यार तो तांकां घेवन गेलो. ते आयकून लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताणें तांकां येवकार दिलो. देवाचे राज्य विशीं तो तांचे लागीं उलयलो आनी जे कोणाक बरी जावची गरज आसली तांकां ताणें बरें केली. दीस पडचे वेळ जाले आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगले, लोकांक धाडून दी, आमी हांगा एकसुरे स्वातेर आसा. म्हणटच तांकां भोंवतांच्या नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोडून दी आनी आपणाच्या जेवणा खाणांचे पळोवन दी. आनी ताणें परतिपाल केलो, तांकां खावंक जेवंक तुमीच दिया. पूण तांणी अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं आनी कांयच ना. आमी वचून ह्या सगळ्या लोकांक पुरोशे जेवून विकतें घेतल्यार बी जायत. कित्याक सुमार 5000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिश्यांक सांगलें, सुमार 50चे जम्यो मी तांकां जेवणाक बसया. तांणी तशें केलें आनी सगळ्यांक बसयलें. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन आनी सरकार दोळे उबारून तांचेर दीन वासनचे मागणें केलें. मागीर तांचे कुडके केले आनी लोकांक वांटूंक तो ते शिश्यां कडेन दिवत आसलो. सगळे जेवले आनी दादोशी जाले आनी उरलेले कुडके तुकडे एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. देवाचे शुभ वर्तमान. म्हजे हायटी किल्लेशी ल्हान जाला, हे घेता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आज तुमी इतले व्हडले नंबरान आयला सगळे देवाचे उतर आयकूंक, सांत आंतनीक मान दिवंक. तर म्हाका एक तुमकां सांगतात न्ही, बिफोर आय स्टार्ट आय लायक टू डिस्क्लोज समथींग, बेटर गिव डिस्क्लेमर्स, रायट, कितें तरी सांगूंक. तर सांत आंतनीचे सांगतात न्ही डिवोशन, म्हाका पण आसा. कित्याक मम्मीक खूब वर्सां मागीर मम्मीन म्हजे खातीर आंगवण केलें आनी सांगलें की जर म्हाका पूत जालें तर हांव तुजे देवाक हांव अर्पितलें आनी सांगतलें ताका धाडटलें हांव कित्याक पाद्री जावंक. आनी ताणें सांत आंतनीचें आंगवण केल्लें. तर देखून हांव खूब फावटी म्हाका मम्मी सांगता तूं सांत आंतनीच्या आंगवणान जाला. आनी म्हजें मोदलें नांव पण एंथनी, रोशन एंथनी रोजारियो. सो मोदलें नांव पण एंथनी. सो आय ऑल्सो हॅव अ ग्रेट डिवोशन फॉर दीस ग्रेट सेंट, नॉट बिकॉज ही इज डन ग्रेट मिरेकल्स. आज आमी कित्याक आयला, सांतांनी मस्तू आंतनी मस्तू चमत्कार करता देखून आयला न्ही, ना ताचे खातीर येवना. आमी सांत आंतनी वर आमी मोग करता. तो कितें देवाचेर वाटेर चालूंक आमकां शिकयता म्हणून आमी सगळे हांगा जमलेलो आसा. तर आजचो विशय कितें, 5वो दिवस आसा आनी 5000 लोकांक देवान जेजून कितें दिलें, कितें दिलें,
उंडो दिले कितें दिले दुसरे कितें दिले विप्स ब्रेड ना कितें दिले उंडो दिले आणि 5,000 लोकांक बरे पोट भरून दिले आणि तितले पण उरले बास्केट भरले पातल्यो भरल्यो 12 पातल्यो कितले आहले 12 13 सगळे एक शिष्यांक एका घरा वचून घ्या तांच्या पण बायल आली आणि लागले भुरगे आले तांकां घ्या तुम्ही सगळे 12 पातल्यो भरले आणि देखून चमत्कार सो 5,000 सो द टुडेज टॉपिक इज what is this चमत्कार अगेन परत चमत्कार सृष्टीवर चमत्कार that is miracle over the nature right. When I saw the topic, maybe I thought that I'll speak over something about nature and miracle and everything. But जेदना हांवें ते वाचले लोक आणि हे एक चमत्कार आसा चारय एवांजेलांत आसा all four talk about Matthew. Who are they all four? Matthew, Mark, Luke आणि John. Very good. Matthew, Mark, Luke, all four talk about in different 5,000 feeding of 5,000 men. Women also were there, so maybe there were more than 10,000. Always women are more than men, so there must be 15,000 people. How many women are there here now? Can you count how many men are there here? Look back, look around. Men are few, men are 20, maybe women are 50, 100. So how many? So they have counted only men. दादल्याक हे केले लेख केले कितले आले दादले 5,000 बायल मनशे कितले असतले आणि भुरगे 15,000 तर 20,000 लोकांक त्याने जेवण दिले हांव ते मुजे नंबर आसा पण असतले दादले इल्लेशे दादले घरा बसूनचे बस दुसरे काय काम ना भावार्थ आसता आमचे बायल म्हूण आसा का ते मुजे पण माय हांगा थंय धांवतले हांगा ते आनी ताचे सांगा तो कोण हांवूच फाटल्यान ल्हान आहलो हांव संजेरचे मीस पण हांवूच वेतालो ताचे सांगाता अशें न्ही की म्हाका देवार जेजूवर मोग घाल्ले पण ताचे सांगाता चल आतां घरांत कोण हांव एकलो जातले दोनी भयण ट्युशनाक वेतले तर म्हाका पण तर दादले मनीस 5,000 आहले तर बायल मनीस कितले आसतले चड आसतले आनी भुरगे पण आहले आसतले तर असो विषय आसा चमत्कार पण आज हांव चड चमत्कार वर्स इतले कॉन्सन्ट्रेट करसना पण आज हे जे आमी ऐकला देवाचे उतर ताचे वर इल्लेशे कॉन्सन्ट्रेट करतले आनी तुमकां चड मागीर कळटले की चमत्कार कितें आसा जिवनात चमत्कार कितें आसा बिकॉज सृष्टीवर चमत्कार म्हजे दुसरे टॉपिक पण आसा थोडे दिसान येतलो जीजस वॉकिंग ऑन द सी उदका वर चल्लो मे बी दॅट टायम आय कॅन डिस्कस वॉट इज द मिरेकल ओवर इज नेचर एंड एवरीथिंग आज आमी हे जे वाचप आमी ऐकला ताचे वर कॉन्सन्ट्रेट करया तर पहिले कितें कशें सुरू जाता आजचे वाचप की शिष्य कहींतून आयले if you read the readings before that they had gone Jesus had sent them Jesus तांकां धाडले वचया म्हजे नांवार हे करया लोकांक बरे करया चमत्कार करया म्हजे नांवार सगळ्यांक आपया आनी शुभ वर्तमान दिया सगळ्यांक तो सगळे गेले 72 आनी आयले पाटी आनी जेजूक सांगले हे केला आमी ते केला आनी थकले मस्त पुरासन जाले तांकां आनी जेजून सांगले आमी बस सायडीन या इल्लेशे खंय तरी बेतनी थंय वचया आनी आमी इल्लेशे दीस आराम करया थोडेशे वेळ आराम करया पण लोकांक कळले की हे थंय आसा बेतनींत आनी लोक फाटल्यान आयले जशे सगळे आयले आज आपण त्रेजे हांव करूंक तर तशे लोक ताचे फाटल्यान आयले आनी तेन्ना हांकां कितें जालें अरे कितें कायले आमी पयले तकला हे लोकांक काम धंदो ना आसा देशांत म्हाका एक पाटी आमकां केन्ना खंयचे पाद्रापाक म्हाका पण कधी बेजार जाता एक पाटी हांव ब्रदर आहलो आनी लोक 8:30-9 वरां रातीक मीस दिवंक येता ब्रदर मीस दिवंक म्हाका आले इल्लेशे बेजार जाले आनी हांवें मीस घेतले हांव कितें सांगून आपण इल्लो फुरफूर करून हांव फादर कडेन गेलो फादर कितें पॅरीश हांगा 8:30-9 9:30 वरां येता आनी हे सगळे तेन्ना ते फादरान कितें सांगलें न्ही अजून पण म्हज्या मोतींत आसा ताणें सांगलें आमचें काम आसा लोकां खातीर काम करूंचें आमी आराम करूंचे नाय आमी आसा फायर ब्रिगेड रातीक 12 वरां पण आयले न्ही लोक आनी सांगले की म्हाका बायबल जाय म्हाका कुंगसार करूंका म्हज्या घरांत मागणे करूंका तर आमकां पटकन उठून धांवचें थंय बसूंचे न्ही फुरफूर करूंचे न्ही आमी कितें कॉर्पोरेट जॉब न्हय आमचे पाद्रवांचे 9 ते 6 मागीर दुकान बंद येवचे नाही कितले सगळे पाद्रप करतात सॉरी
हांव तांचे फ्रॉम बिहाफ ऑफ देम आय एम सॉरी. We have to be available all the time. Afterwards, I never complain. I used to be with the smile. Yes, come, no problem. लोकांचे सवय पाठ झाला केन्ना पण येता पण नो प्रॉब्लेम. ते काम करतात. कोणाचे घरा कितें प्रॉब्लेम आसा आमकां खबर ना, पण आमी चड कितें हे करूंचे न्ही. वी शूड बी ऑलवेज बी अवेलेबल. कोणी पण कोंगसार येतात केन्ना पण कोणचे टायम येता. हांव केन्नाच ना सांगना. कितें पण जालें मागणे उठून धांवचे. पहिले देवाचे राज्य पहिले, आणि देवाच्या राज्यात कोण आसा? तुम्ही आसा आणि आम्ही आसा. तुम्ही कसे येतात पटकन? आम्ही सांगले तर कसे येतात न्ही? कधी सेकंड सांगा ना फादर एक येता टायमाक ते येतात. आम्ही पण तुमचेच खातीर सेवा खातीर येतात. देखून जेजून सांगले कितें आसा? येऊन दी तांकां, येऊन दी. देव जेजून तांकां इन्वायट केले. हे 12 सगळे तकल्ले आनी एवरीथींग. त्याने सांगले ना 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 ना. मागीर जेजून कितें केल्लें? तांकां सरबत दिलें. ना तांकां सरबत दिवना, तांकां सूप वर्तमान दिलें. तांकां बरें करून सांगलें आनी बरे सुमार टायम जाले, सांजेचे टायम जाले आनी तांकां घराच वचूंचे टायम जाले. जेजू वगतालो, जेजू खबर आहलें कितें आतां येतलें प्रॉब्लम. शिष्य आयले, बस जाले, तूं चड उलयता. ओ पाद्रप्पन चड उलयता मस्त लोक सांगता ना की ते चड उलोवचे न्ही, लोक अजून टायम पळयता. तशें ते 12 शिष्य पण टायम पळयताले आनी सांगले जेजू बस जाले, तुझे कट कर, आतां तांकां वचून दी. ताका वचून दी. हांगा आमकां दिवंक खातीर कांयच ना आनी तूं तांकां धाड, बस जाले. जेजून सांगले कित्याक सांगता तुमां? खावचे आनी पिवचे तेच प्रॉब्लेम आसा न्ही, तुमी दिया. आतां जाता तांकां दिवंक? कितले लोक आहले? 10, 15, 20 हजार आसतले. इतले लोकांक दिवंक जाता? आनी तेन्ना ताणें सांगलें जेजू कितें उलयता? पिसो जाला गी. पिसो जाला, तूं आसा पिसो इल्लेसो, पण इतले आमी पण पिशे आसा तुजे फाटल्यान येवंक, पण इतले पण आसूंचे न्ही. काही तो नाडटले. आमचे सांगात कितले आसा? 5 सुंडो आनी 2 मासलीचे तुकडे. आनी कितें जालें? 2 मासली. ते पण तांचे नासतले. जुवांवाचे आंजिलांच ऐकले तर सांगतले कोण एक ल्हान भुरगो आहलो ताचेतून घेतले आसतले. दिरे आमकां जाय. ते पण तांचे खातीर 5 सुंडो आनी 2 मासलीन जायना न्ही काम. ते तांचे खातीर घेतले आसतले, पण आतां जेजूक सांगता ते आमचे खातीर, हांकां खंयचें धुंतना आमचेच खातीर ना. तर जेजून कितें सांगलें? म्हाका दिया. होय म्हज्या बंधू, म्हज्या भावा भयणीनो, कितले पटी आमकां लागता की आमचे सिट्युएशन एकदम पाड आसा. म्हाकाच कितले सिट्युएशन खबर आसा. कोणाक जॉब ना, कोणाच्या घरान कॅन्सर आसा, कोणाच्या घरान हे प्रॉब्लेम आसा, कोणाच्या घरान झगडे आसा. आमकां लागता की हे सिट्युएशनान कितें करचें, हाचे परिस्थितीन आमी कितें करचें. हे परिस्थितीन कांयच जावचें ना, कितेंच चमत्कार जावचें ना. आमच्या हातान 5 सुंडो आसा आनी 2 मासली आसा आनी आमी ते शिष्यां सारका सांगता उणे वावर न्ही, उणे वावर. ताचे भाशेन कितें सांगता? अंतून कितें जातलें? म्हजे गरज इतले आसा, अंतून कितें जातलें? इतले सगळे जातले गे, म्हाका पुरतले गे ना न्ही. पण जेजूचे हातान दिवचे गरज पडटा. म्हज्या भावा भयणीनो, कोणाचे? तुमच्या हातांत असले तर थंय तितलेच रावतले. 5 आनी 2 उणे पण जातले, पण जेजूच्या हातान दितन. आज आमकां सांत आंथनी पण सांगता की जेजूच्या हातान दिया. तुमच्या हातान 1 उंडो आसतलो, 5 पण नासतले, मासली पण नासतले, पण आज आमकां अशें वाचून सांगता की जेजूच्या हातान दिया. जेजूच्या हातान दिले तर तुमचे जीवनान चमत्कार जातले. आनी सगळे व्हडले चमत्कार कितें म्हज्या भावा भयणो? जीवनान सगळे व्हडले चमत्कार कितें? हे सगळे चमत्कार वरयला. आय वाज जस्ट सीइंग हाऊ मेनी आर देयर. ऑल which is the greatest miracle among these? Which is the greatest miracle in life? Tell me, just shoot. No right answer, no wrong answer. Greatest miracle, no looking there also. Which according to is the greatest miracle in life? काही खंयचे वस्तू हांगा थंय गेले तर आमी ते व्हडले एक चमत्कार. दुसरे खंयचे चमत्कार? कोड्डो आयलो तांकां दिश्ट पडले तर ते चमत्कार आसा, ते पण व्हडले चमत्कार न्ही. कोण मेलो आनी थंयतून तो उठलो तर ते पण व्हडले चमत्कार न्ही. हे सगळे चमत्कार आसा म्हज्या भावा भयण सगळ्यांत. तरी पण खंयचे आसा? एक चमत्कार आसा ते सगळ्यांत व्हडले चमत्कार. सगळ्यांत व्हडले चमत्कार ते कितें आसा? जीभ नासा, ताका उलोवंक येना तर आतां उलोवंक लागलो.
आमी एक गांवांत आल्ले आनी आमी अशे गांवांत कर्नाटकांत आल्ले एकदम आमी ब्रदर आले आनी आमी मागणी करूंक वताले सॅटर्डे संडे एक फावटी आमी मागणी केल्ले आनी ताच्या मागीर एक आमी भुरगो पळयतालो ताका सोलूंक जायनासलें पयले पासून देवान पासून ताणें जम जालें न्ही ते पासून असो क्रॉल करतालो सो दुसरे दीस ताचे माय पाय आयले आनी आमकां सांगले तुमी आमच्या घरा या नाश्तो करूंक कितें ताणें पार्लेजी हाडले आनी च्या पण ते तातून एकदम गरीब मनीस आनी ते पण च्या नासतली दूध नासतलें आमी कशाय सांगतले ते चायेक काली चाय आनी तातून गोड 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 इतलेशे ते पण इतलेच हां पण ताचे खातीर व्हडले हाडले आमी पण दॅट वॉज द बेस्ट ब्रेकफास्ट आय हॅड आनी कितें कापयलें तुमकां खबर आसा कितें इतले वर्सां तावन ते भुरग्यांक चलूंक जायनासलें पण तो अशें सांगता की त्या दीस तुमी आयले न्ही ब्रदर मागणे केले म्हज्या घरांत आनी ते राती पासून तो चलूंक लागले आनी ताणें दाखयलें म्हाका ही वॉज वॉकिंग दॅट वॉज द मिरेकल आय जस्ट एक्सपिरियन्स लायव्ह मिरेकल and then he was telling we prayed I said not we prayed we were praying to Jesus did this I told him जेजून सगळे केला आमचे कन्नडा इतले बरे नासतले आता आमी आमचो एक ब्रदर आसलो कर्नाटकाचो ना ताका सांगले आतां सांग ताका अशें बाबा मागीर वी आर जस्ट इंस्ट्रुमेंट we didn't even pray for that child we prayed for the family frankly speaking we didn't even pray for the healing of the child हांव पण ते शिष्यन बसून आसलो की अरे हाचे कितें जातलें भावार्थ नासतले आमकां विश्वास नासतले पण जेजून केले सगळे आमी ताका सांगले तशेंच ते चमत्कार व्हडले ना न्ही तेचे तुमकां उत्तर दितात सगळ्यांत व्हडले चमत्कार जिवितांत आसा आमचे कालीस चेंज जावचे हृदय परिवर्तन चेंज ऑफ हार्ट दॅट इज द बिगेस्ट मिरेकल इन लायफ डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर काल आसलो मनीस काही भोंवतलो काही आसलो कितें करतलो पण आज ते जेजूचे हांव अर्घा दिता सगळे जिवीत टर्न नॉट 360 degree अगेन कम बॅक टू द सेम प्लेस 180 degrees I was here I am going back here no I am not going there the moment you change that path that is the biggest miracle you don't feel like going back to that life I don't know how many of experienced that miracles I have experienced that I don't feel like going back to that life what he was living इश्ता संगता भोवचे हे करूंचे ते करूंचे हे वाईट गजल हांगा चाडी उलोवचे ते चाडी उलोवचे ते सगळे आमी सगळे चेंज करता आमकां वाटेना ते सगळे करूंक दॅट इज द बिगेस्ट मिरेकल डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स and that is what we shall pray for हे त्रेस जावन तो दीस आमी आमचे इल्लेशे मेंटॅलिटी चेंज करया आमी वयता चमत्कार खातीर कितें आसा चमत्कार खातीर म्हाका बरें जॉब दी म्हज्या भुरग्याक जॉब दी म्हज्या भुरग्यांक बरें काजाराचे हे दी प्रपोजल येवची ना ताका इल्लेशें जावन करूंक आनी ताका दी इल्लेशें म्हजे सुनाक कितें तरी बूद दी हां हे सगळे चमत्कार ना म्हजे भाव भयणीन हे सगळे चमत्कार आमच्या जिवनांत तितले इम्पॉर्टंट ना म्हजो एक पदरो बोल्लो आनी तो आमी अशें बसतले आनी आमी अशें डिस्कस करतले की अशें चमत्कार जाता हे करिस्मॅटीक रिट्रीट एंड दीस एंड दॅट आनी सडनली ताणें म्हाका एक प्रश्न विचारले की आमचे दुसरे धर्माचे भावा भयण आसात तुमी ताबोर आनी सगळे वेतात न्ही हांव पण वेता आतां इल्लेशें जावंक वचूंक जायना टायम ना म्हाका पण पयलीं हांव मस्तू वेतालो तुमी थंय पळयलां कितले दुसरे धर्माचे भावा भयणींक कितले मिरेकल इमिजिएटली दे गेट हाऊ मेनी कैथलिक्स गेट दे डोंट गेट इमिजिएटली बट इमॅजिन पीपल ऑफ अदर फेथ इमिजिएटली देर इज लॉट ऑफ मिरेकल्स अमॉंग देम वाय डू यू थिंक ही वॉज आस्किंग वाय डू यू थिंक देर इज मिरेकल अमॉंग देम but not among Catholics that much why because we don't deserve it or Jesus doesn't like why do you think there is no miracle he gave a very beautiful answer ताने कितें उत्तर दिले जांकां भावार्थ आसा तांकां चमत्कारची गरज ना जांकां भावार्थ इल्ले उणे आसा तांकां विश्वास दवरूंक चमत्कारची गरज आसा dear brothers and sisters do you get it those who have faith don't require miracle to prove that Jesus Christ is the Lord. Jesus Christ is the Lord with or without miracles. With or without miracles. Jesus Christ is the Lord because he is the Lord. Because he is our God. So those who don't have faith, they need miracles. Afterwards,
the life changes, right? And then they don't ask for miracles because I know, I've seen, yes, I have seen that blind person in John chapter 9. ताने कितें सांगले, म्हाका खबर आसा तो कोण आसा. ते व्हडले धर्मशास्त्री असतात तर अरे तू सांग तुझे कशें जाले अशें, चमत्कार कशें जाले तुझे जिवनांत, कशें जाले ते विचारतले. ताने सांगले तुमकां विश्वास दवरूंक का तर दवरया, दवरूंक ना तर तुमी म्हाका चड विचारूंक ना. हांव आल्लो कुड्डो जन्मातून, आतां म्हाका जेजून आयले आनी स्पर्श केले, आतां हांव बरो जाला, आतां म्हाका दुसरें कितें सांगूंक ना, हांव ताचेर विश्वास दवरता. होय म्हज्या भावा भयणीनो, आमी जेजूर विश्वास तशें दवरतात गी, आमकां चमत्काराची गरज आसा गी. कितले फाटी हांव अशेंच सांगता, हांव नोवेनाचे येना पण कितलेच फाटी हांव सांगता की लोक न्ही कितले नोवेनाक वेता. इन माय ओन वॉट्सॅप ऑन न्ही पीपल आर सेंडिंग नोवेन ऑफ परपेच्युअल सकर, नोवेन ऑफ दीस नोवेन, आनी तेच लोकांक केन्ना केन्ना आमी प्रिचिंगाक वेता आनी तेच लोक असतात सगळे नोवेनान. I always call them, ते मूवी आले ना कयामत से कयामत तक, सो आई कॉल दिस पीपल नोवेना से नोवेना तक. एक नोवेनातून दुसरे नोवेना, दुसरे नोवेनातून चौथे नोवेना, होल इयर दे आर डुईंग नोवेनाज ओन्ली. पण जिवितांत चिते चेंज आसा, चमत्कार जाय तांकां, चमत्कार जाय जिवनांत कितें तरी. वन चमत्कार तो एनी चमत्कार, दे होल लायफ ओन्ली चमत्कार, एवरीथिंग. सो वन चमत्कार, पीपल गो फॉर 100 retreats. I have gone for so many retreats sometimes. I love, every retreat is some different experience. Are we going for Jesus? जेजू खातीर वेता की चमत्कार खातीर वेता. एक पाटी एका काउन्सिलरान म्हाका कितें कायला, जॉबाचे प्रॉब्लम ना, चेडवाचे प्रॉब्लम ना, ना म्हाका अशेंच आयलो, just to thank Lord, that's it. Because I used to not go for picnic and all. I used to every 6 months go for retreat. 1 week is enough, no, that's enough. How much you want? Maybe I used to go with my friends here and there, but not much. I had only 1 or 2 friends. इतले सीज बस झाले आणि एक जेजू आल्लो न्हू तो ते पण नसलं तर बरं चलता. पण ते एक बेस्ट फ्रेंड असाचे विथ whom you can share and everything. मम डॅड or there or any one friend and everything. सगळ्यांची इश्टाची गरज ना, सगळ्यांकडे बरे रावूया and everything. पण सगळ्याकडे वचूंचे नाही. What happens, कितें कश्ट आयले तर आमी कितें करता, अरे रे म्हाका आनी हाचे लायफान अशें जाता, तूं आयकता की तर ताचे जाले तर तांकां सांगता, ताका सांगले तर ताका सांगता, ताका सांगता, अशेंच करतात आमी. हां, सगळ्यांक आमचे गजल सांगता कितें आसा दूख. हां पण जेजूक सांगना. जेजूक मागीर हांव तुका सांगता, पयले दुसरे इश्टाक सांगता. वी ऑलवेज लूक फॉर अफर्मेशन. समबडी विल से गुड थिंग्स. ते मागीर फाटल्यान वचून तुजे सांगत ते तुजेच विशय उठयतले. अरे तूं पिसो, ताका प्रॉब्लम आसा, डिप्रेशनांत आसा, आनी कोणी आयकूंच ना म्हजे भाव भयणीनो, कोणीच आयकूनच ना. आतां म्हजे कितें प्रॉब्लम आसा न्ही, केन्ना केन्ना हांव भयणीक सांगता अशें आतां हांव तेचे कडेन गेलो, आले रे लविना कितें तरी उलोवंक, ताका कळटलें आतां कितें प्रॉब्लम केलें तुवें सांग. तर पयलेच सांगता ओके, देन आय शेअर विथ हर. मम्मीक सांगलें तर ते टेन्शन घेता. आनी एक इश्ट आसा, बस दितले, सगळ्यांक सांगूचे गरज ना. मग पयलें हांव जेजू कडेन वेता. फर्स्ट जीजस, देन फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व दॅट ओनली. 99.9%. 100%, not 99.9%. With Jesus, everything. I have a time. 7:30 I go. मुस्तू काम असं टेन्शन असतं मुस्तू टाइम नी. पैसे वैसे खबर आसा आणि आजकाल कोणी विश्वास दवरना. तर दादा जेजूच्या मुखार वचून बसता हांव. आज पण मुस्तू काम आले. ताणे म्हाका बिरमो ताणे कॉल केले. I just came at 5:36 and I just was finishing my work. And I thought I'll have food. I didn't even have food properly in the afternoon. So I thought first time I'll have food, and I was having something. Actually, I was having something. Chapati I was having. So I thought before coming here, at least I'll have something. Sir, tension असतं. पण अंगा येऊन सगळे टेन्शन गेले. इतले लोकांक पळोवंक आनी इतले बरें ताणें चेडवान रीड केले. म्हज्या कोंकणी गेला कामातून. सगळे बॉम्बे मगले सगळे मिक्स भाजी आसा आनी ते बरें ताणें रीड केले. म्हाका लागलें की ताकाच एक दी आनी ताकाच सांगूंक दी. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या जिवनांत चमत्कारची गरज आता फायनल तुमकां विचारता. कशे चमत्कारची गरज आसा? कसले चमत्कारची गरज आसा आमचे जिवीत बदलूंचे देवाचे उतरान आमचे जीवन बदलतले. देवाचे उंडो कितें आमचे ताचे कूड आनी रक्तांत आमचे जिवीत बदलतले. देखून आज आमकां कितें जाय, आज आमी संत आंतनीचे मुखार दवरया. संत आंतनी कितें करतलो? वी ओनली नो हिम बाय मिरेकल्स, बट डू यू नो what he was famous for? He was famous for his preaching.
His tongue is still incorruptible. His ताचे कूड सगळे corrupt झाला, पण we don't know anything of his teaching. Sometimes I tell, if you start listening to Saint Anthony, no, you will not be his fan. You will all run away because he is very strict. He is very strict. If you start listening, you should read his homilies. Very strict. He was actually preaching against that time सगळे अविश्वासी कोण आले, Albigensians and Catharists. No need to know about him, what their belief and all. पण त्यांच्या विरुद्ध सगळे सांगतलो, तुम्ही असे करा नका, तसे करा नका, असे तसे आणि तसे देखून he was known as the hammer of the heretics. तांकां हातोड्यान मारतलो असत, हॅमर हातोड न्ही, हातोड तांतून मारतलो असो मनीस सांगतलो. सो ही वॉज नोन एज अ व्हेरी स्ट्रिक्ट पर्सन. इनफॅक्ट ताचे ते एका पांय गेल्ले न्ही, ताका सांगले अरे तुझे पांय नसत तेच बरे आसात. ताणें सांगले की अरे हांवें कोट मारले म्हज्या आयव्याक आनी जावं तुझे पांय नसले तेच बरे. देखून ताणें ताका हे लागले. सो सेंट एंथनी वॉज एक्चुअली अ स्ट्रिक्ट पर्सन. सो वॉट डू वी वॉन्ट इन अ लाईफ? सेंट एंथनी ऑल्सो इज व्हेरी स्ट्रिक्ट पर्सन. ताचे सांगात वचू नाका. ताचे पासून मागया and he will always listen. He has never disappointed me. I have many stories to tell. Maybe next time when I share, this is something that I can share. Next time that it says Saint Anthony has been with me forever. And I always say that he is not only the patron saint of lost articles, he is the patron saint of lost people also. तुमचे फॅमिलीन कोणी आसा, तुमकां लागता की देवापासून लांब गेला आणि ताचे जीवनात चमत्कार जाय, तर तुम्ही ताचे पासून मागया की हे जेजू, हे संत अंतनी जेजू पासून माग की आजचे जीवनात बदल जावन दी. हेच व्हडले चमत्कार आणि हेच व्हडले चमत्कार आज आमी ताचे खातीर मागया की हेच चमत्कार आमचे जीवनात घडून दी आणि हेच चमत्कार दुसऱ्यांचे आणि आमचे फॅमिलीचेर येवन दी म्हणून आज आमी संत अंतनी पासून मागया. आमीन. काणिकेचे गीत. हिम नंबर 27, पेज 79. सगळी उबे रावया. मिलाग्रीस रिस्पॉन्स. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दी नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सोमी देव तुजे सांगाता,
स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे क्रिस्त जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदी तशा आता आणि सदां सर्वता आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी देव तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे क्रिस्त जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदी तशा आता आणि सदां सर्वता आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी देव तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे क्रिस्त जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदी तशा आता आणि सदां सर्वता आमेन. जाय तुका विस्मितांचे भाग तर सांत अंतोनी लागीं माग. पळय कसो देवसार पळटा, इन्फेर्नाचे ताळण्यो मोडटात. सांडलेल्यो वस रोखडी मेळटा, बंदकाणीचे दार उगडटा आनी फोर्सार त्या मोडाचे ओसांबळ दर्यो थंडवता. सगळ्या मनशाची पिडा थंडवता आनी ना जाता. सांगतात दोळ्यांनी देखलेले ते वयर सांगतीत पुरुष पदवाचे. सांडलेल्यो वस्तू रोखडी मेळटात, बंदकणीचे दार उगडटा आनी फोर्सार त्या मोडाच्या उसांबोळ दर्या थंडवता. ताचे अगणित मजतीन फेस दोन चूक मन फाटी सरता. अस्कत जाल्लो घटवता, पिडेवून तो बरो जाता. सांडलेले वस रोखडी मेळटा, बंदकणीचे दार उगडटा आनी फोर्सार त्या मोडाच्या ओसांबळ दर्या थंडवता. आनंद बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदी तशा आता आणि सदां सर्वता आमेन. अंतिफोन. मानवलय सोम्या तुझ्या साकराक आणि ताचे वरवीं वडा विस्मितां तुवें केली. सगळी पासून परकडून सोम्या तुझे पवित्र नाव मागया. ये देवा भाग्यवंत आंतोनीच्या तुझ्या कन्फेसराचे अतरेकलेली परब खुशाल करून सैबा तुझे इजोजेक तिका मेळूंक सदां खाल आमचे आदार आनी फावो जावं. भोगूंक ससनाचो संतोष आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. सगली बोसयत. List of donors. Anju Pereira from Bamanwada as a Thanksgiving. Alex Bore for Bamanwada. Daniel Khan from Bamanwada. Lauren Khan from Bamanwada. And a devotee from Bamanwada. During this Navina, a devotee from Chakala has asked to pray for his medical reports to come clear as he will be doing his medical test. And in this Navina, as we said before, we'll be praying for all the devotees present here and who is not available here for some reason for their intentions. Can you stand for the Navina prayer?
नवीनाचे मागणे सगळी सांगाता सांग्यात ए ओनतवंत संत अंतोन जेजू आणि मोरयेच्या विश्वास्या आणि भेटलेल्या चाकरा आणि सन फ्रान्सिस असिसीचे पयले अर्दीचे जलत्या दिव्या तुका जो देवान भरला देणेनी आणि सोमवा वर्ते पदवीन सगळे भुतांचेर आणि देवसाराचेर जे रास करतात ह्या संसारात घालून ताका सगल्यांक तुझे खोशेकाल आणि करून तुका एक उपकारांचो दिनार खालतेपणान तोर तुका उलोव मारून रोकडेच पोलता मोर्न सुकी कोरगा देवसार आणि पेस्तेसो ओसो पिडेवंताक मिलता बोलायकी आडकोलीन सापडलेल्यांक आदार थोंटे पांगले बरे जातात दर्याचे मोड थांडवता सगळे पेरागे नाश जातात सगळे देखते आणि गुप्ते दुश्मन दुश्पडतात उज्याचे दोन कंप्याचे पेरिंगांतले निवारतात आणि सांडलेले वस्तू मेलतात शेकीम सगळे उपकार मेलतात तुझे अजप्यांचे पदवीच्या बोलन आम्ही मागताव तुझ्या लागी विनंती करू जेजू लागी जो लहान भुरगो जावन येतालो तुझ्या वेग्यांत अपूर्वेचे हुमाले घेवंक आणि तेचे भाव भाग्यवंती माये लागी जेचे तूं व्हरतलोय एक विश्वासी चाकर मेलून घे आमकां ओतम्याचे आणि कुडेचे कुरपेचे उपकार ज्यांची आमकां चड गरज अदीक करून हांगा सांग तुजी किरत गरज पाव आमकांय सगळे अडकलेनी आणि कांती दुखेनी आमी सर्गींचे वाट तांकून पावचे ससनाचे सुखाक अशें जावं आमच्या बापा सर्गींचे राजा तुझे नाव पवित्र जाव तुझे खुशी सरगार जाता तशी संसारात जावं नमन मरिये कृपेन भरलेले समीदेव तुझे संगता असा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझे पूत जेजू अनंत बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक माग आमचे पसत ए भाग्यवंता संतांतून जे जेजू क्रिस्तान आमकां दिले म्हणून ते आमकां लाभूंचेक मागुया सर पदवदेदार आणि ससनाच्या देवा जाणे तुझ्या विश्वासा कन्फेसराक सान आंतोनीक ओनोदबरीत केलोय देऊन ताका थांबून आसतना मिलाग्री करचे देणे काकुतीन आमकां आयक आणि निर्मी जे आमी विश्वासान आणि त्याचे पुणे वरवीन मागताव ते आमकां त्याचे मोजतीन सुको नासतना फावो जावं क्रिस्ता आमच्या धन्याद वरवीं अशें जावं सांत आंतनीचे विनंतीचे मागणे वरवीं सर पदवेदार देवाचे बेसांव खातीर आमी मान खाली करूया पापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देऊन आणि सदा सदाकाळ तुमचे संगाता राहून आमेन. Father Roshan Rosario, on behalf of all the devotees and the St. Anthony Trust, we thank you for your coming, for giving your precious time and coming to preach the word of God.
and we hope you visit us every year. So can we have a round of applause for Father Rosario? And Father, thank you once again from the bottom of our heart. Can we have this hymn? आम्ही गाऊन घेऊया 11 on page 513. भाग्यवंत सॉरी Santantoní Bogda Santa por tu gol tu sonot por toda tuya librar que ta Bogda menem Jesurayam soraza tuya librar que ta Bogda menem Jesurayam soraza por doloi tu real family so Bogda mode predalolo Doria de gexer mautu so masli voi soronto ai catalo Doria de gexer mautu so masli voi soronto ai catalo Sant'Antoni Bogda Santa Otsoram sai batu jitera Soda vetu kori Bogda Ama papya chashara Soda vetu kori Bogda Ama papya